स्वच्छ भारत मिशनाच्या गोंयांतल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार ऑक्टोबर 2014 सावन स्वच्छ भारत मिशन सुरू केले। मात ताची कार्यवाही राजधानी पणजी शारांत तशेंच गोंयच्या चडशा भागांनी जाल्ली ना। 2015 हे सगळे वर्स स्वच्छ भारत मिशनाक दीव येताले, मात विशेष असो खंयचोच उपक्रम कार्यक्रम राबयिल्लो ना। राज्यपाला सयत मुखेलमंत्री आनी हेर मंत्री तशेंच आमदारांनी स्वच्छ भारत मिशन ह्या नांवा खाला कांय ठरावीक दीस हातांत झाडू घेवन निवळसाण करतना जायराती केल्यो। तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी दिसाळ्यांनी तांचे फोटो छापून आयले। मात ताजे उपरांत प्रत्यक्षांत मात स्वच्छता साफसफाई जालीच ना आनी स्वच्छ भारत मिशन गोंयांत राबयलेंच ना अशें सुत्रांनी स्पश्ट केलां। ताजोच फटको पणजे शारा सयत गोंयाक बसला आनी स्वच्छ सर्वेक्षणांत पणजे फाटीं पडल्या अशें आढळून आयलां। पणजे शाराचें सर्वेक्षण करपाक 5 ते 20 जानेवारी ह्या 15 दिसांच्या कालावधींत केंद्र सरकाराचें एक पथक आयिल्लें। त्या पथकान पणजेची पळोवणी केली तेन्ना पणजे शारांत वेगवेगळ्या सुवातांनी कोयर उडयिल्लो दिसलो। स्वच्छ भारत मिशना अंतर्गत कोयर वेवस्थापन, शौचालय, सांडपाणी अशें वर्गवारीत पणजे शाराक कमी टक्केवारी मेळ्ळी आनी तातूंत पणजे फाटीं पडिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां। पणजी महानगरपालिका सुद्दां त्या अनुशंगान चडशें कांय करपाक शकली ना, ताका लागून ह्या फावटी पणजे फाटीं पडली। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट।